माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या PWD इमारतीची जाल्या अवतिकाय. इमारत पावल्या कोसळपाक. इमारतीच्या वयल्या स्लॅपाच्यो लोखंडी सळयो केन्नाय कोसळून पडत ताचो ना नेम. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. आसामांतल्या डिमा हसाओ जिल्ह्यात कोळशाच्या खणींतल्या हुंवारात मरण आयिल्ल्यांच्या आंकड्यात वाढ. शेनवारा सापडल्यो आनीक 3 कुडी. अजून 5 खण कामदार उरल्यात आडखून. गोंयांत सध्या घोळटा धालांचो वारो. पदाच्या रुपान मना मोकळी करपाची पोरणी परंपरा. दिवचल आनी फोंडेच्या बायलांनी जागयल्यो राती. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशेच्या PWD इमारतीची अवतिकाय जाल्या. इमारत कोसळपाक पावल्या. इमारतींतल्या वयल्या स्लॅपाच्यो लोखंडी सळयो दिसतात. केन्ना कोसळत ताचो नेम ना. सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरय स्लॅब केन्ना कोसळून पडत ताचो नेम ना. केन्नाय अघटीत घडपाक शकता. इमारत गायब जावपाक लागल्याच. हालीं सरकारी अधिकारी ऑफिसांतल्यान गायब जावपाक लागल्यात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा कदंबा बस स्टँडा कुशीक लक्ष्मी स्वीट मार्ट आसा आणि ह्या स्वीट मार्टाच्या मुखार PWD डिपार्टमेंटाची इमारत आसा. त्या इमारतीची अवतिकाय जाल्या. ही बिल्डिंग जी आसा ही खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. आमी हांगा पळोवपाक शकता पुरुष वर्ग तशेंच महिला वर्ग हांगा काम करता. हे सरकारी कर्मचारी जे हांगा काम करता त्यांच्या जिविताक खंय तरी धोको निर्माण जावपाची शक्यता आसा. सरकारान खंय तरी आयज हेचेर नोंद घेवपाची गरज आसा. बिकॉज आयज जर आमी ह्या इमारतीची कंडिशन पळयशात जाल्यार ती खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. जेन्ना आमी ह्या बिल्डिंगेन भितर एंट्रन्स करता हो जो स्लॅब आसा ह्या स्लॅबाच्यो ज्यो लोखंडी सरयो आसा ह्यो खंय तरी आयज आमकां दिश्टी पडटा. आणि केन्ना हे हांगा कोसळत आणि हांगाचे काम करता तेंचेर केन्ना पडत हे आमी सांगपाक शकना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ही जी इमारत आसा ही खंय तरी आयज रिनोवेट करपाची गरज आसा. तशेंच हांगाचे स्टाफ आयज काम करता तांकां दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट करपाची गरज आसा. यांची बिल्डिंग आता पळयात. बिल्डिंग म्हणजे कितें स्टाफ लायफ इज इन डेंजर अशें सिट्युएशन आसा. वयले बेतेचे सगळे स्टील भायर दिसता आनी कोपते पडटा सकयल. तितकेच न्हू सगळे खंयचे ऑफिसान तुमी वचात सगळे लेडीज बसलेले आसा काम करता आनी वयर तुमी तेंचे सिट्युएशन पळयात ते केन्नाय कितेंय जावंक शकता हांगा. आतां हांव म्हणटा की सरकार करता कितें. 2 वर्सांची पयलीं 1 वर्साचे हांव 1 वर्साचे सांगता. 1 वर्साची पयलीं एक सँक्शन जालें एक अमावंट सँक्शन जालें की जितके गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची बिल्डिंग आसा ते मेंटेनन्स जावंक जाय म्हणून. अजूनय मेंटेनन्स जायना. वरस काबार जाले. इमारतीची अवतिकाय जाल्याच पूण PWDचे अधिकारी जाग्यार आसनात हे दाखोवन दिले अब्दुल रहीम शेखान. तो म्हणटा कसल्याय कामाक तुम्ही ह्या ऑफिसात येयात. कोणच अधिकारी केन्नाच जाग्यार मेळचो ना. सरकार तुमच्या दारी येवजणे अंतर्गत लोकांची कामां करपाक घराघरांनी भोंवतात काय कितें खबर ना. पण ऑफिसात मेळनात हे खरे. आयकात अब्दुल रहीम शेखाक. आता हांगातले सिट्युएशन अशें आसा तुमी केन्नाय सकाळी येयात हांगा कसलेय कामाक येयात तुमकां कोणी ED मेळचो ना JE मेळचो ना. कितें विचारलें जाल्यार ते सांगतले की सायडीक गेला ऑफिसान गेला अशें सांगतले. म्हणजे तुमी वाणे चप्पल शू कितें आतां झरयत रावात तुमकां हे मेळचें ना. फर्स्ट थिंग हांगा अशें प्रोविजनूच ना की ते सांगता की इंजिनियराक मेळोंक जाल्यार तुमी हे अमके टायमाक येवंक जाय आनी कोणाक मेळोंक जाय हे टायमाक यो अशें सिट्युएशन हांगा जायत ना. सेकंड थिंग म्हटल्यार तुमी कसलेय बिलां आतां कोणाची वॉर्निंग दिले बिलां कट जाले मिटर कट जाले थोडे बिलां रिजिस्टर जायना हेंचे कडेन सिस्टमान. तेतून प्रॉब्लेम कितें जाता लोकांक जाता. लोकांक कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणजे आतां ते रिजिस्टर तर करिना सिस्टमान रिजिस्टर करिना एरियर्स वाडीत रावता. म्हणजे बिल कितें आसता 20,000चे 1 लाख पर्यंत पावता. 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख. म्हाजे कडेन एक बिल आसा आतां 13 लाखाचें आहा. आतां हांव म्हणटा की डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट करता कितें कामां कितें आसा हांकां आनी हेजे सेक्शन वायज हेंचो डिपार्टमेंटाचो इंचार्ज कितें करता जायना हांगा कामां जायना. मागीर सांगता की लोकांक बिल भरना म्हणून. अरे बिल भरना जाल्यार तुमी इतके टायम कित्याक वेट करतात. 1 लाख 1.5 लाख 13 लाख जायसर कित्याक वेट करता. तुम्ही घालात न्हू कंज्युमरान घालात न्हू. त्या कंज्युमराच्या डिपार्टमेंटाच्या तांकां रायट आहा सोमते तांकां कितें जाय ते कलेक्शन करपाक ते करतले.
तुम्ही इतके टाइम वेस्ट करूंक जायना. 1.5 लाख 1 लाख जायचो वेस्ट करूंक जायना टाइम. हांव सांगता सगळ्यांक हांगा एक टायमींग घालूंक जाय. विजिटींग टायमींग पब्लिकाचे सो एंड सो तेन्ना इंजिनियर आसूंक जाय थंय. आनी कोणाचे बिलाचे आसून दी कसलेय प्रॉब्लेम आसून दी इंजिनियर शूड बी अवेलेबल इन द डे टायम इन द मॉर्निंग. इवनिंग जाय थंय वचात तुमी, आफ्टरनून जाय थंय वचात, आमकां कितें प्रॉब्लेम ना. पब्लिकाक इंजिनियर तुमी अलॉट करूंक जाय टायमींग कशें घेवंक जाय म्हणून. आतां इतके जागो आसून फाटल्यान इतको जागो आसा PWDचे हे मेन रोडान येता. मेन रोडान पार्किंग जाय पब्लिकाक. पब्लिक तुमी फाटल्यान वचून पळयात सगळें उजो घालून फातर धरून सगळें ब्लॉक केल्ले आहा. हे एरिया सगळे क्लियर जावंक जाय. पब्लिकाक पयलीं प्रोविजन करात पार्किंग करपाक. आसा प्रोविजन, मुद्दम करपाचें ना. बस म्हाजी इतके मागणी आसा. इवन आमचे CMाकूय मागणी आसा, PWD मिनिस्टर हांगातलो आमदारूय हांकां मागणी आसा. पयलीं सेफ्टी पळयात लोकांचे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचलकारांक गांवकर वाड्यार वेदांताचे खण माल कामांक आडावन विरोध केलो. थळाव्यांनी एकठांय येवन हो निशेध चलयला. प्रदूषण करून आणि थळाव्यांक त्रास करून खण येरादारी करची न्हू म्हण पयर पिळगांवकारांनी हायकोर्टांत PIL फायल केला. त्याच कंपनीन आता दिवचल गांवकर वाड्यार खणकाम सुरू केले. थळाव्यांनी पुलिशेंत कागाळ केली. काम तात्पुरती बंद केला. आम्ही आयज मायनिंग येते सेजा वेदांता आता 12 वर्सां जाली मायनिंग हांगा स्टार्ट आसले. आनी आमी ओन आमची प्रॉपर्टी हेजे मायनिंगेची. तेन्ना हेंच्यांनी आमकां 12 वर्सांनी 1 रुपया दिवंक ना. आनी वयल्यान आमचे काजी माड आंबे कितें आसले ते सगळे मोडून घातला. सगळे भितून सगळे पॅक केला हे माल काडून काडून. आनी आमचें इतकेंच म्हणणें आसा की आमकां आमचे कितें रायट आसा तो पयशे आमकां दिवचे. आनी आमचे हें कांय ना. आनी आमचे लॉस जाला ते कितें ते दिवचे. बरेचशे सेटलमेंट करून दिवपाचे कितें आहा म्हणजे ते हेंच्यांनी मायनिंगवाल्यांनी तुमच्या जागेन अतिक्रमण केला. हय सद्या तेंच्यांनी आतां मान्य केले आमी तुमचे जागेन काम करता. पुलीस येयले थंय पुलिसांच्या फुड्यान सांगले मशिनरी काडले तेणी. आनी आमी व्हिडिओ बीन सगळे काडला तेंच्यांनी काम चालू आसतना मशिनरी. आनी तेंच्यांनी सांगला आतां आमी परत करचे ना. थंय कितें आसलें तुमचे झाडां कसली आसली? आमची झाडां आसली, काजी आसली, आंबे आसले, फणस आसले, भेंडणा. आमी अणणसाचे पीक घे ते आमी पीक हेंच्यांनी आतां हें करिना. फुडें आमी हांकां हें कांयच ना. वयल्यान आमचे भुरगे बीन कामाक आसले तांकां बीन काडून उडयल्या. आतां आमी अशें जगपाचें कशें आतां? तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड म्हणजे आमचे कितें रेट आसा, आमचे कितें उत्पन्न लॉस जाला ते आमचे तेंच्यांनी पेमेंट करपाचो. कितको स्क्वेअर मीटर जागो? आमचो आसा 4700 स्क्वेअर मीटर आसा. आनी कुमदात ते आसा तो 1072 स्क्वेअर मीटर. आनी ते बीन आमी मेंबर आसा भितून. ती लॉस बीन तेंच्यांनी दिवपाचे ते काय म्हणजे तुमचे सगळे लॉस आनी तुमकां कितें येवपी आहा ती रक्कम दिल्या उपरांत तुमचे ऑब्जेक्शन ना? आमचे ऑब्जेक्शन ना. तर आमकां सारकें सेटलमेंट सारको केलो आमी सॅटिस्फाय जाले. सॅटिस्फाय हांव म्हणटा ते सेटींग करपाचें आमकां भानगड नाका. तर आमी योग्य तो निर्णय करतले. चौगाण बसोन आमचे प्रायवेट पॉपर्टी चौगाण जे आहा ते धरून कुमदात जावं एक कडेन आहा ते कुमदात बसोन आमी निर्णय घेतले बाबा हे रेटीक आमी कंपनीक एग्रीमेंट करूया काय ना. तो हेचो विचार जातलो. विचार जावन मागीर कंपनी मागीर सुरू करूं काय ना तो मागीर आमी प्रश्न कंपनी मांडटले. तो पर्यंत कंपनी हें काम आतां बंद दवरलां तशें काम बंद दवरपाचें. आमचो सेटलमेंट जायना तो पर्यंत. खण कामांक लागून थळाव्यांक त्रास जावपाक लागला. खण येरादारी आणि खण कामांचेर पिळगांवकार फुर्योज जाल्यात. आयकात पिळगांवकारांनी गोवा 365 दिल्ली प्रतिक्रिया. काल 9 तारीख जाली आणि काल फार्मरांनी आमच्या एक सेजा वेदांताच्या खिलाफी पिटिशन घातले की त्यांचे इनलिगल जे आसा एक्टिविटीज त्यो बंद करच्यो अशें म्हणून काल पिटिशन घातलेलें आसा. तेन्ना तेजो आतां जी सुनावणी आसा ती रोखडीच आमच्या सोमाराक आसा सुनावणी. आनी त्या सुनावणेन म्हाका दिसता विजय हो शेतकऱ्यांचो अवश्य आसा असो तरी म्हाका दिसता. जेणे करून पिटिशन अशें आसा की तेंचे जे इनलिगली कितें चलता म्हणजे जे ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून इनलिगल काडप आनी कितें आहा हेचेच घातलेले आसा सगळे डिमांड्स कितें आहा पळय भितर. तेन्ना तेजो निकाल जो आहा तो आमचो सोमाराक हो जातलो. सोमाराक खण माल संदर्भात सुनावणी जावपाची आसा. पिळगांव, माठवाडो, चार मानस उपरांत दिवचलकार पेटून उठला.
लुकसाण भरपाय अजून जावंक नाशिल्ल्यान दिवचल गांवकार वाड्यावयल्या थळाव्यांनी हाचेर बोट दवरला। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। 2027 भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयात राज्य आसतले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्या भाषणात शिक्कामोर्तब केले। भाजपा जिल्हा अध्यक्ष वेंचणुकेच्या अधिकृत घोषणेच्या खासा कार्यावळीत तो उलयतालो। उत्तर गोंया खातीर दयानंद कारबोटकाराचे नाव शुक्रारा भाजपान जिल्हो अध्यक्ष म्हणून जाहीर केले, जाल्यार गोंय भाजपा ओबीसी मोर्चाचो फुडारी प्रभाकर गांवकर दक्षिण गोंय जिल्हो अध्यक्ष म्हणून वेंचून काडला। हे संबंधी शेनवारा अधिकृत घोषणा जाली। माहिती प्रमाण गोंयभर 4,25,000 नव्या प्राथमिक वांगड्यांची नोंदणी जाल्ली। 2027 भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयात राज्य आसतले अशें ठाम मत डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्या भाषणात मांडले। हांव म्हणटा की आतापासून जर आमी तयारी सुरवात केली, उत्तर गोंयांतल्यान 37 मॅक्सिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा। 27 आज सांगता बरोवन दवरात, 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयात राज्य आसतलें। सगळ्यांनी आता पुढे जी म्हाका जबाबदारी दिल्या त्या पदाचो फायदो आमच्या पार्टीक करून दितलो आणि तुम्ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ते नॉर्थ गोवा जितक्या तितके मेरेन काम सारखे जे पार्टीत काम दिता ते टायमार सारखे करून दितलो तशी हांव सगळ्यां कडेन आनी तुमी सारकेच म्हाजेर विश्वास दवरून तुम्ही म्हाजें काम पूर्ण त्या टायमार दितले अशें आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे कडेन मागता। प्रत्येक कार्यकर्त्याचं लोकांचं प्रेम व पक्षाचेर आसा म्हणून हांव सगळी फावटी 1,17,000 शिकवलो आसा। काल नॉमिनेशन फायल करपाचो दीस आशिल्लो शेवटचो, ते बिनविरोध ही निवड म्हणून म्हाका जाहीर करची पडटा आणि जे नाव आसा बिनविरोध निवडून येणारे जिल्हाध्यक्ष म्हणून दयानंद शंकर कारबोटकर। आम्ही जशा म्हणतात लोकशाही पद्धतीने निवडणूक येतात तशा पद्धतीने निवडणूक गोंयभर आमचे रिटर्निंग ऑफिसर घेवपाक शकले सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ताका बऱ्या तरेन मदत केली आणि म्हणून म्हाका सांगपाक खूप बरें दिसता, कारण आमी पळयताले की मतदारसंघाचे काँग्रेसचो जर एखाद्या कोणें विचारलो की कोण तांचो मंडळ अध्यक्ष जाल्यार कोणाकूच खबर आसना, पण भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष आज म्हजो पयल्या पदार येवपाक ही खरी भारतीय जनता पार्टीची ताकद आसा। जो मंडळाचो अध्यक्ष कोण जातलो तर खंय दुमत आसना, कोणें सजेस्ट केलें, कारण तितलेच तापसरीचे कार्यकर्ते मंडळांतले आमचे कडेन आसा, भारतीय जनता पक्षा कडेन आसात। 1,500 वयर बूथ कमिट्यो आमी सगळ्या आमच्या गोंयांत केल्यो आणि हातूंत हांव सगळ्यात पयलीं जे मंडळ अध्यक्ष तांची सगळी टीम आणि त्याच बरोबर हे जे शक्ती केंद्र रिटर्निंग ऑफिसर आशिल्ले तांकां सगळ्यात चड आनी चड आभार मानतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। परतून घेवेक व्यावसायिक विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। गोंयच्या संस्कृतीचे दायजांचे प्रदर्शन करपी फामाद लोकनाच म्हळ्यार धाल्याक सुरवात जाल्या। पळोवयात गोवा 365च्या कॅमेऱ्यात कैद केल्ले बायलांची उमेद दाखोवपी गोंयच्या धाल्याचे मांड। गोंय ही परंपरांची दायजांची खाण जावन आसा। वेगवेगळ्या कलाकृतींनी लोक संस्कृतींनी भरिल्ले आमचे माणकुले गोंय। ह्याच कलेचो कलाकृतींचो लाव घेवपाक गोंया भायल्यानय लोक मुद्दामच गोंयांत येतात। धालो हो लोक संस्कृतायेचो एक भाग। आदल्या तेंपार बायलां दीसभर काम करून राती एकठांय येवन आपल्या दीसभराच्या कामाचो नियाळ एकमेकांक गावन सांगताली। सूर ताल लय लावन ही धालो गितां तयार जाली आनी हेच एक फामाद दायज म्हण रुजू जाले। पळयात तर दिवचल आनी फोणेचो धालो। ह्यो आतां धालो कशो म्हटल्यार स्टार्ट जाल्या। पयलीं कितें जालें, पयलीं लोक जे जाणटे लोक आसले पयलींच्या काळांत ते अशे शेतांचे कामां करी, घरांची कामां करताले
आनी तांकां असो कसो टायम मेळनासलो कितें अशें कितें करपा खातीर. मागीर शेतांची कामां जाली म्हणटकीर तेचे बसताले आनी तेंच्यांनी अशें हे केलें चिंतलें की आतां कितें तरी करुया आमी. सगळ्यांनी मेळून मागीर हे धालो हो प्रकार तेंच्यांनी सुरू केलो आनी एक गांवान अशी एक जागा निवडली तेंच्यांनी आनी ती तो करून थंय शेण वगैरे काडून रांगोळी वगैरे घालून थंय तेंच्यांनी हे मांड बसयलो धालो म्हणपाक आनी ताका असो मांड असो म्हणटात. आनी सगळ्यो होळ्यो ह्यो अश्यो धालांक अश्यो सगळीं जाणां येतात आनी हो उत्सव असो आनंदान असो साजरो करतात. रातभर अशे रावतात. आतांच्या भुरग्यांक कितें हे आमची ही पोरणी परंपरा आयल्या ती भुरग्यांक खबर ना, ती तांकांय कळोवंक जाय. त्या खातीर कितें करपाक जाय, होळ्यांनी आपली जी भुरगीं आसता तांकां सुद्दां हाडूंक जाय, चलोवपाक तांकां कितें तरी कळोवंक शकता. हे धालो पौष म्हयनो स्टार्ट जाले की धालो हो आमचो लोक उत्सव स्टार्ट जाता. तेन्ना आमच्या गांवांत धालो 5 दिसांचो कार्यक्रम आसता. पयले रात, दुसरी रात, तिसरी रात, चवथी रात, पांचवी रात. जाल्यार आमी हो धालो खेळ खेळटा आनी आतां आमचे पयलींच्या जाणटेल्यांनी करून दवरलेली जी प्रथा आसा ती आमी फुडें व्हरता. ही संस्कृती धालो म्हणटली म्हणटरी आमी सगळ्यो बायलो एक जाता, मांडार येता आनी घराणें घालता सांगळी करता. आनी ह्या मांडार अशें आसता की दादले नासता, सो सगळीं बायलो अशें आपली फ्रीली ती आपले जे मनोगत जे आसता ते हांगा व्यक्त करता आनी गांवन फुगडी घालून आपले सगळे सांगतात असो. दिवाळी सुद्दां आसता आमची फुगडी घालून रंग येता. रंग येवन मागीर आमी पयलीं कितें करता, दीसभर आमचें खूब शेत आसतालें. शेतान दीसभर लोळोन सुद्दां हांगा येतालीं. पूण हांगा येतरी नाचली हेवटेंची हेवटेन फुगडी घातली जाल्यार पुरो जालें. अशें करून आमी पयलीं आतां म्हाका 60 वर्सां जालीं. 60 वर्सां पयलीं आजी वांगडा येतालीं. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. दवर्ली खेळा मळार ट्रायबल 8 a सायड फुटबॉल फेस्टिवल चालू आसा. खेळा मोगींक ह्या रंगतदार सर्तीचो लाव घेवपाक मेळटलो. यूथ हॉस्टेल्स असोसिएशन ऑफ इंडिया मडगांव युनिटान डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स हांच्या जोड पालवान 11 आनी 12 जानेवारीक ट्रायबल 8 a सायड फुटबॉल सर्त घडोवन हाडल्या. ट्रायबल जे आसा आमचे यूथ हे भागांत आसात आनी तांकां मुखार काडपा लागून असले तरेचे टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा हांगसर. आनी हो आमचो तिसरो टुर्नामेंट म्हणजे 2019 सुरू जाला, मागीर 20, 21, 22, 24, 25 मदीं खाडा पडिल्ला. आतां परत अंदू जालो आनी हितून भितर सगळे ट्रायबल ऑल ओवर गोवाचे इंटरविलेज जे पळय आसा टिमी त्यो हांगा पार्टिसिपेट जातात. फाल्यां दुसरो रावंड आनी फायनल गेम फाल्यां जातल्यो सगळ्यो. आनी आमकां खुशी भोगता सांगपाक कितें हो आख्खो टुर्नामेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हांच्या पालवान आमी घडोवन हाडटात. हातूंत सुमारे 300 भुरगे पार्टिसिपेट जातले. विंगड टिमी आसा, विंगड गांवचे टिमी आयिल्ले आसा आनी आतां टुर्नामेंट सद्या चालू आसा. तांकां सामकी बरी प्रायजां आसतलीं, कॅश प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज आसा, तातूंत मुखार दिश्टी पडटा. आनी तेंची फक्त हे वाडोवपाक, प्रोत्साहन वाडोवपाक, भुरग्यांक वयर काडपाक. तशेंच आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार दवोले गांवां करपाचें कारण कितें, हे दवोलेचें ग्रावंड दवोलेचें नांव सदांच पेपरार दुसरे बाजून येता. पूण आज आमी ते पॉझिटीव बाजून हाडपाक लागून हांगा सगळे दवोले ग्रावंडाचेर कितलेशे स्पोर्ट्स चलतात. फुटबॉल चलता, क्रिकेट चलता आनी हो ग्रावंड एक हब जाल्लें आसा हांगा स्पोर्ट्स हब. ताका लागून मुद्दम दवोलेचें नांव वयर काडपाक लागून हो एक घडोवन हाडिल्लें आसा. ताचें फायनल केन्ना जातलें? फायनल फाल्यां 5 वरांचेर जातली. तर आमकां आमचे प्रेसिडेंट जे गोंयचे पयलींचे मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत ह्या संस्थेचे प्रेसिडेंट आसा ते आसतले. मागीर आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर अरविंद बाब कुट्टीकर आसतले. तशेंच लोकल आमचे पंच सरपंच हेय बी आसतले. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात ह्या सप्तकाच्या शेवटाक फातोडेर थाणाय आनी धुके आसतले, पूण दनपारां उश्ण आनी वारे घोळटले, हवामान खात्याचो अदमास.
वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर थंड वारे आयतार मेरेन घोळटले. वादळी वाऱ्याची शक्यताय ना. फकत कांय वाठारांनी घोळपी हलके वारे दनपारां 33 अंश उंचायेक तोंड दिवपाक मजत करतली. चडशा वाठारांनी तापमान 33 अंशाच्या सुमाराक आसतले. हवामान खात्यान लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. सांज जातकच तापमान थंड जावन सुमार 22 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. हलके धुके परतून येवपाचे आसा. दाट धुक्याक लागून प्रवाशांचे दृश्यमानतायेचेर परिणाम जावं येता. प्रवाशांनी मार्गाचे काळजीपूर्वक नियोजन करचे आनी सादूर रावचे अशें आवाहन केलां. फुडले 5 दीस हवामान सुके. फुडले 2 दीस नितळ मळब. आयतारचे तापमान अनुक्रमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळी आनी राती धुक्याची परिस्थिती. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. बोट धन्यांक कसली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.